आम्ही 6 months खूप तयारी केली. आमची भाऊ आमचो श्री शिबाद नायकाचो सपोर्ट घेऊन आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतचो जो सपोर्ट घेऊन आम्ही ही लास्टली रॅली ऑर्गनायज करता फॉर नॉन सायन्स स्टुडंट्स 27 ऑगस्टाचे आणि फॉर सायन्स स्टुडंट्स 29 ऑगस्ट. आम्ही एंट्री स्टार्ट करतले 6 वरांचेर आनीक बंद करतले 10 वरांचेर. तो सगळ्या भुरग्यांनी जाणी 12वी पास केल्या आणि 50% टोटल एग्रिगेट पर्सेंटेज आसा आणि इंग्लिश सब्जेक्टीन 50% आसा. त्या बरोबर जाची डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक 19 जुलै 1999 साकून 1 जुलै 2003 आसा. तांणी आपणाची ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स घेवन दॅट इज युअर 10th स्टँडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट आणि 12थाची पासिंग प्लस मार्कशीट घेवन ताजी 4 झेरॉक्स घेवन येवपाची. त्या बरोबर तांणी 7 आपणाचे पासपोर्ट सायज फोटोग्राफ घेवन डायरेक्टली श्यामप्रसाद स्टेडियमार बिटवीन 6 to 10 येवपाचें. आतां आमचें सिक्वेन्स अशें जातलें. सगळ्यांच्या फर्स्ट आमची 1.6 किलोमिटर्स रन जातली जी एंट्री पॉयंट श्यामप्रसाद स्टेडियमाचेर आसा. ताजे एंट्री पॉयंट साकून शॉर्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो तांगच्यान फिनिश लायन आसतली. तो 1.6 किलोमिटर्स रन जो आसा ती 6.5 मिनटांनी कवर करपाची. ताज्या उपरांत आमी 10 पुशअप्स आणि 10 सिटअप्स आणि 10 स्क्वॉट्स करतले. जे कोणी फिजिकल फिटनेस रन आनी फिजिकल एक्सरसाइज कवर जातकच आमी नेक्स्ट तांकां रिटन टेस्ट आसतले. रिटन टेस्ट फकत इंग्लीश आनी रिजनिंग एंड जनरल अवेरनेस जातून 50 क्वेश्चन्स इन 45 मिनट्स कंप्लीट करपाचे. जे कोण हे टेस्ट कवर करता ताका आमी मागीर सायकोलॉजी टेस्ट करतले जातून आमी सिट्युएशन्स घातले तांकां आनी ते जो क्लियर करता ताजे उपरांत ग्रुप डिस्कशन.